students and the school management and development committee, we are extremely happy in the renaming of our school as Rajnikant Kenkre Memorial School. He has laid down his life for the freedom of our state and which has been beneficial to all of us. हांवूय त्या सरकाराचो भाग आसा आनी सरकारान खरी जे आमच्या खातीर सुप्रीम सॅक्रिफायस केलो म्हणजे आपल्या जिवाची आहुती दिवप हो सुप्रीम सॅक्रिफायस आनी त्या काळाचेर गोवन फ्रिडम स्ट्रगलान आनी सगळ्यांनी जे आहुती दिले तांचे आज नांव दिवन म्हाका दिसता सरकारान तांच्या घरकारांक म्हणजे तांच्या घराण्यांक पसून एक मान दिला की तुमी जो सॅक्रिफायस केला तो आमी विसरूं ना. खंयच्याय कोणाय सॅक्रिफायस केलो तो आमी कोणेच विसरपाक जायना आनी तो आज सरकारान याद दवरला. ताका हांव ऑनरेबल आमचो CM प्रमोद सावंतजीक हांव तांचे खूब खूब मनानसून अभिनंदन करता की सगळ्या गोंयच्या स्कुलांक तांणी तांचे ज्या कोणें आहुती दिल्या तांचें नांव दिलां आनी जशें केकरे बाबान सांगलां म्हाका दिसता हें सगळ्यांक आमच्या येता त्या भुरगीं म्हणजे यंग पिढी जी आसा स्कुलांतली तांकां आमचो इतिहास गोंयचो फ्रिडम स्ट्रगल कसो जालो हो शिकोवपाक वचपाक जाय. कित्याक तांकांय कळपाक जाय की आमच्या गोंयकारांनी कोणे कोणे हाज्या खातीर सॅक्रिफायस केले ते. आज तुमी विचारपाक गेले जाल्यार खुबश्यो गोश्टी आमकांय खबर नासता पूण जेन्ना त्यो खंय तरी वाचपाक मेळटा जाल्यार अशीं नांवां दिल्लीं वतात तर तेन्ना तांणी कितें कितें सॅक्रिफायस केला तो आमकां कळटा. आमचो CM सदांच तांचे एक विचार आसा आनी तांचें विजन आसा की एड्युकेशना कडेन कसलोच कॉम्प्रमायज आसपाक ना. गरीब मनशाक एक एड्युकेशन आनी श्रीमंताक दुसरें एड्युकेशन अशें आसपाक जायना आनी त्या खातीर आमकांय सरकारान सांगलां म्हणजे जेन्ना प्रायम मिनिस्टर पसून आयिल्लो तुमी अश्यो एक उपक्रम घेयात जे लोकां खातीर आसा जे आमच्या भुरग्यां खातीर आसा आनी भुरग्यांक बरें एड्युकेशन ह्या वयाचेर दिवप म्हाका दिसता सरकाराचें जितलें कर्तव्य आसा तितलें आमचे इलेक्टेड MLAs म्हूण आमचें आसा आनी त्या खातीर हाची अवस्था तुमी पळयल्या हे पुर्तुगीज काळांतलेंच एक स्कूल ते टोटल रिनोवेट करप. पावसान ताका भुरग्यांक बसपाक मेळना मागीर तांकां धांवडावन दुसऱ्या स्कुलान बसयता थंय अवस्था खूब वायट आशिल्ली. सो आमकां दिसलें की हें स्कूल बरें करपाची गरज आसा. आमची हेरिटेज सांबाळून दवरता भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवप तांकां बरें स्मार्ट बोर्ड हाडून दिवप तांकां अटल टिंकरिंग लॅब जी स्कीम आयल्या गव्हर्मेंटाचे त्यो हाडून दिवप आनी तांकांय जे प्रायवेट स्कुलांनी एड्युकेशन मेळटा तेंच स्कुलान एड्युकेशन तांकांय मेळचें हेंच आमचें सगळ्यांचें स्वप्न आसा आनी तें आमी पुराय करपाक फुडें सरल्या. सगळ्यां कडेन सपोर्ट करपा खातीर मागता. गव्हर्मेंट स्कुलांत खूब गरीब समाजाची भुरगीं येता साद्या समाजाची भुरगीं येता सो तांकां खंय तरी आमी सपोर्ट करप आनी तांचोय रावपाचो दर्जो नाल्यार तांचोय शिक्षणाचो दर्जो वयर वाडोवन तांकांय खंय तरी मेन स्ट्रिमान हाडप हेंच आमचें एक स्वप्न आसा. हें म्हाका सुद्दां सांगपाक जाय गव्हर्मेंटाक की हें भुरग्यांक आतांच्या भुरग्यांक कळपाक हिस्ट्री पार्ट दीस वील बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री. आमची आतां हिस्ट्री आयली येता ह्या ल्हान इस्कॉलांक भुरग्यांक ही हिस्ट्री कळपाक जाय. गोंयचें स्वातंत्र्य कसो जालो हातूंत कोण इनवॉल्व जालें हें इल्ली तांकां भुरग्यांक आज कळपाक गरज आसा अशें म्हाका दिसता. आनी अशेंच स्वातंत्र्य मेळोवन भुरग्यां खातीर भुरग्यांनी तांणी आपल्या मुखार स्वातंत्र्य राखपा खातीर आनी कशें वागचें बरें मनीस जावचें हें एक म्हजी सगल्या खातीर एक नम्र विनंती.